दिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर कारीची धडक बशिल्ल्यान गायीचो बळी गेलो जाल्यार आनीक एके गायीचो पांय मोडलो। हो अपघात मंगळारा मध्यान राती बायपासाचेर अमनवाडा वाठारांत घडलो। ह्या अपघातांत कारीची लेगीत मोडतोड जाली। तुम्ही लास्ट टाइम बोलले असले की हे आता चौथे फावट हांगा एक्सिडेंट जाला। एवरी टाइम म्हशी हांगा मरतात। आता हो चौथो 3-4 म्हयन्यांनी हो चौथो एक्सिडेंट। आता लास्ट टाइम हांवें व्हिडिओ मध्यान तुमकां सांगलेले की हांगा सगळे गायो बसता आनी हांगा तुम्ही पळोवंक शकता चडटी आसा हांगा आनी गायो कळना की हांगा बसलेले आसता समज रातभर गायो। आता लास्ट टाइम अशें आता चौथी फावट हे एक्सिडेंट जाला। फाल्यां मनीसय मरूंक शकता। आता हो धपको बसला कार म्हणून समज 2 व्हीलर आसता कोणी आनी 4 व्हीलर लायट व्हेकल आसता ते फाल्यां तो ड्रायव्हर मरूंक शकता आनी ताका कंट्रोल करतना खंय हांगा डोंगरार मारूंक शकता, तेजोय जीव वचूंक शकता। आमी परत एवरी टाइम व्हिडिओ काडटा पूण हेजो फायदो कांयच जायना। कोण एक्शन घेना काय ना, कोण पोसता ते गाय सोबून राती सोडून दिता तांकांय आमी सांगले। हेजेर सांगता हांव पुलिसाकूय हेजेर गौशाळेक सांगूंक शकता की हे सगळे बसतात हेजेर पळोवंक जाय आनी हांगाच्यान सगळे उखलून व्हरूंक जाय। सगळे गाय राती सोडटा ते अशें भोवंक जाय आनी पळोवंक जाय की बाबा हे सगळो एक्सिडेंट जावप म्हणजे सामकें भयंकर एक्सिडेंट जाता हांगा। हे जे तुमी रस्तो पळोवंक शकता कितके स्पिडान गाडी येता हांगा आनी ताका ते दिसत सुद्दां ना हांगा बसता ते म्हशी हांगा कितकेशेच। काल मिड नाईट कितें जालें? रातचे म्हाका 3:30 एक फोन आयलो की हांगा एक्सिडेंट जाला म्हणून आनी रातचो हांव येयलो की हांगा पळयलो की 2 गायो आसले एक्चुअली। एकट्याचो गायेचो पांय मोडला, ती मातशी लंगडून गेली ती आनी दुसरी गाय सामकी डॅमेज जाल्ली म्हणजे ती मेली सामके धपके ऑन द स्पॉट मेली ती। कळ्ळें तुमकां? 4 व्हिलरचो आनी 4 व्हिलरचोय लुकसाण जालो। सबंद तेजो बंपर फुडलो पण डॅमेज जाला तेजो आनी सालवार की ड्रायव्हरान कंट्रोल केली गाडी तरी धपको मारून, नाल्यार तो सायडीक खंय तरी मारताले तेजो जीव वचूंक शकतालो। लोकार्पण झाला तेन्नाच्यान दिवचलचो नवीन 4 लेन बायपास वादाचो विशय जाल्लो आसा। फाटल्या वर्सा जून म्हयन्यात ह्या नवीन बायपासाचे उक्तावण जाल्ले। उक्तावण जाले उपरांत आतां मेरेन ह्या बायपासाचेर 17 ते 18 अपघात जाल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या। दुसरे वटेन ह्या रस्त्याचेर बेवारस गोरवांचो उपद्रव लेगीत वाडिल्लो आसा। ह्या बायपासाचेर सदांच कळपांनी गोरवां भोंवतना दिश्टी पडटात। रातच्या वेळार तर कांय कडेन बेवारस गोरवां थपकल मारून बशिल्ली दिसून येतात। ह्या बेवारस गोरवांक लागून ह्या बायपासाचेर अपघात घडटात अशें कळटा। आतां मेरेन ह्या बायपासाचेर रस्तो अपघातात किमान 10 ते 12 गोरवांक मरण आयला अशी म्हायती मेळ्ळ्या। असोच एक अपघात मंगळारा मध्यान राती ह्या बायपासाचेर घडलो। एका वाहनान धडक मारिल्ल्यान एक गायीक जाग्यारूच मरण आयले जाल्यार दुसरे गोरू जखमी जाले। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।